खरेपणीच म्हज्या जिवितान म्हाका एक बदल जाय, पूण म्हजे असल्या आपातकी दादल्या बायलेकूच कोण बदलतलो काय? जरी तुज्या जिवितान असलो प्रश्न आसा जाल्यार आयच्या दिसा म्हजो सर्वेस्पर तुका बदलूंक तयार आसा. तुवें फकत एकूच काम करूंक जाय. तुज्या सारक्या मनांत तो बदल तुवें मागोवंक जावो. सर्वेस्परा हांव बांदून आसा. पातकी कामां आनी चांखा जाल्लीं कामान हांव बांदलां. पातकी इश्टा सांगाता, पातकी जे इच्छा आसात पळय ती, आनी पातकी इश्टाचे सांगाता. हांव बांदलेलो आसा. म्हाका सुटकारा जावो, म्हाका सुटका जाय. आफ्रिकाच्या देशांत माकडांक विचित्र रुपान ते दोत्तात. कशें दोतात ते तुमी जाणाव? माकोड दवरपी आसात पळय ते अशें कोत्तात. जेन्ना ते माकोड पळय झाडाचेर बसला आनी ते माकोड तेका पळयता तेन्ना त्या शेतांनी एक मेड आसता आनी त्या शेतान एक फोंड करून, एक धाकटुलो फोंड करून तितून एक धाकटुलो एक मोडकी दोत्ता. उपरांत ती मोडकी ती सारकी लिपयतात आनी ते मोडक्याक एक धाकटुलें धाकणें आसता. तें धाकटुलेंचें धाकणें ताचें तोंड भायर दिसता तशें ते पुरतात. आनी त्या माकडांक दाखोवन थिंगासोर त्या मोडक्यान ते कितें तरी खावंक घालता. तेन्ना ते मोडक्यान भितर पळय ती बोरां घातलो आनी माकोड अशें चिंता, हे पिशे पळय बोरां पळय आमचेच मुखार थिंगा तर घालतात, आमगे उगी रावतले. ते बोरां त्या मोडक्यान घालतात आनी ते मागीर थिंगासोन वयतात. तेजे उपरांत पळय ते माकोड, त्या माकडांत एक व्हडलो माकोड पळय तो आसता. सगल्यांकून पळय तो मातसो हुशार म्हणटा पळय तो माकोड वेगळ्या वेगळ्या झाडां वयलो सोकला देंवता. ते मोडकेचेर नदर मारता, भितर बोरां आसा. रोकडोच तो मागीर तो माकोड तें कितें करता तुमी जाणाव? त्या मोडक्याचे भितर आपलो हात घालता आनी त्या मोडक्याचो धाकटुलोसो बुराक आसा थंयसर कशें जाणसोनी त्या मोडक्यान आपल्याचो हात तो भितर तो घालता. आतां हात भितर घालतोस भितर कितें आसा? रोकडेच ते बोरांक ताजे मुठीन तो धरता. इल्लेशे मूठभर बोरां मेवलीं. म्हाका खूब बोरां मेवलीं ते म्हणटा. एकदम ते खुशाल जाता आनी ते सगलीं बोरां मुठीन घेतात. आतां तो हात भायर काडपाची तो कोशिश कोत्ता. आतां तो हात पळय भायर काडपाचो प्रयत्न कोत्ता. हें कितें तो हात भितर गेला आतां भायर येयना. तो ओडीत आसा भायर सरोना, ओडीत आसा भायर सरोना, ओडीत आसा भायर सरोना. हेजो हात आतां फसलो तो भायर सरोना, पूण दवरपी आहा तो पळय येता. कोण? ते माकोड दवरपी. जेन्ना तो लागीं पावता पळय ह्या माकडाचें टेन्शन वाडटा आनी बीपी वाडटा. ह्या भाशेन ते मोडक्यान आतां हात फसलो. आतां तो माकोड कितें करतलो सांगात? जरी तर ती मोडकी पुरूंक नासली तो मोडकी घेवन धांवपाचो. आनी ते ह्या भाशेन ते मोडकी व्हरत म्हणून ताणें ते कितें केलें ते मोडकेक ते भितर ते पुरून दवरतात. जसो तो मनीस थिंगा लागीं पावता सारकें ते टेन्शनान आसा, टेन्शनान आसा, टेन्शनान आसा. आपलो हात तो ओडपाचो प्रयास करता, ओडपाचो प्रयास करता, ओडपाचो प्रयास करीत आसा. इतल्यानूच तो येता ताचे गोमटेक गोडोता. गोमटेक तर दवरलेले आसा, पूण ते माकोड आसा पळय ती बोरां सोडीच ना. शेवटाक मागीर तो लोक आसा पळय थिंगासोर ती मोडकी काडटा आनी वो ती बोरां हातीन धरूनच आसा. त्या पासो ती मोडकी बसून तो घेतला. ते मोडकेक घेवन तो आतां चल्ले. आतां म्हजो प्रश्न म्हणल्यार बोरां चड मोलादीक वो ते माकडाचें जिवीत चड मोलादीक? जे शाणे आसात पळय तुमी जबाब दियात. आतां ती बोरां चड मोलादीक वो तो माकडाचें जिवीत मोलादीक? त्या माकडाक खरेपणी त्या माकडाक आपल्याचें जिवीतूच एकदम मोलादीक. पूण ताजें तें मोलादीक जिवीत पळय तें माकोड कोणा पासत तो शेणटा तुमी जाणाव? ते मूठभर बोरां पासत. तुजें मोलादीक जिवीत तूं साणयताय तें फकत एक सिगरेटीक सारकें काय तें? मोलादीक तुजें तें जिवीत एक ग्लास सोरो वो ते बियरीचे बॉटलेक पासून तूं तें सांडटाय हें सारकें काय? तुजें इतलें मोलादीक जिवीत फकत एका चेड्याच्या मोगाक लागून वो चेडवाच्या मोगाक लागून तूं नाश कोत्ताय तें सारकें काय? तुजें हें मोलादीक जिवीत नाका जालेलीं बुरशीं पिक्चरां तूं पळोवन नाश कोत्ताय तूं हें सारकें काय? मोलादीक तुजें जिवीत फोटी मारून तूं तें नाश कोत्ताय सारकें काय? मातशें चिंतून पळयात. तेणें त्या माकडाक धरपाक चालाकीन तांणी तीं बोरां धरलीं, पूण तुमी चिंतात सैतान कितें कोत्ता? कसलीं पातकी फळांचो उपयोग कोत्ता? कसलीं फळां तुज्या मुखार धरून
तुका बांदलेलो आसा, तूं बरो जाणाय. खंयची पातकी ती इच्छा आसात आनी त्यो संवय आसात, त्यो वायट आशा वरवीं सैतानान तुका एक बोनकोणीन घातला, तुमी तें बरें जाणात. आनी हें आयज आनी कालूच जावंक ना. वर्सां जालीं तुमी बांदलेलीं आसात. तुमकां सैतानान ताज्या वरवीं बांदून दवरला. म्हजी उतरां आयकता ती भावा भयणांनो, आमी निमाण्या दिसांनी आसात. निमाण्या दिसांनी रावतात पळय ती आमी सारकी एकदम सावधान रावची. 6 वा 7 विशयांतलो एक, सैतान आसा, आमचो दुस्मान सैतान. तो कोणाक तरी सारकें पिजून काबार करूंक दीस आनी रात सोर भोंवती बोवाडे मारता. पयले पेद्रूची चीट 5:5-8. इश्टानो, सैतान तुका म्हाका वो सगल्यांक आमकां आमचो नाश जावचो अशें चिंतून तो सारको बोवाडे मारीत आसा. ह्या निमाण्या दिसांनी तुमी सर्वेस्पराची बुरकीं ओत्मीक आनीक सारकी प्रामाणीक तुमी रावनात. सर्वेस्पराची बेसावां तुमकां मेळोना आनी सर्वेस्पराचे लागीं तुमी रावनात. लोकां पासत तुमी एक बरें उदाहरण तुमी जायना आनी जायत्या लोकांक सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाक हाडपाचें न्हय ह्या भाशेन तुमचें जिवीत तो नाश करूंक सोदता. तुजें ओत्मीक जिवीत तो पयस करूंक सोदता. तुजें पवित्र जिवीत तो पयस करूंक सोदता. तुजें बरें जिवीत तो पयस करूंक सोदता. तुजी खुशालकाय तो पयस करूंक सोदता. तुजी उदरगती पयस करूंक सोदता. तुजी शांती तो पयस करूंक सोदता. हें चिंतून तो बोवाडे मारीत आसा. ह्या निमाण्या दिसांनी जरी तर आमी ती सावधान रावना जाल्यार सैतान आमच्या मुखार घालता पळय ती सगळी तायणी, ही पातकी बोर पळय तो आमच्या मुखार घालता आनी आमचे भितर पळय ते लालसा आसा पळय ती ते घेवच्याक आमकां शाणयतले. ते माकोड ती बोरां घेवच्याक ताणें तांचे ओन चड ते बोरांचे मोग केलो आनी तुमचें कितें? तुमी माकोड न्हू. माकोड तुमी ना, तुमी माकोड न्हूय. तुमी मनशां. तुमचे लागीं ज्ञान बुद्धी आसा न्हूय. तुमचें जिवीत मोलादीक न्हूय. सारकें तुमचें हें मोलादीक जिवीत हें सारकें पाड जालेलें नाका जालें थोड्या वेळांचें तें सुखा पासत तें नाश करप म्हणल्यार हें सारकें काय हांव विचारता. मातशें चिंतून पळयात. हांव तुमकां विचारता म्हज्या भावांनो, त्याच भाशेन भयणांनो, सैतान तुजेर म्हजेर आनी आमी सगल्यांचेर सैतान ताणें निशाणो दवरलेलो आसा. तूं कितलें ओत्मीक जिवीत जेताय तुका सोकला उडोवंक जावो. तूं कितलें ओत्मीक जिवीत जेताय तुजो ताणें नाश करूंक जावो. तूं कितलें ओत्मीक तूं जिवीत जेताय तुका ताणें घालूंक जाय. तूं कितलें व्हडतें ओत्मीक जिवीत जे तुका ताणें आधीन करूंक जावो. तूं कितलेंय तूं ओत्मीक जिवीत जे तुका कशेय भाशेन तो तुका सारको अशुद्ध करपाक आनी अपवित्र करूंक अशें म्हणून सैतान सारको बोवाडे मारता. सिमसन सारकोच बोलिश्ट आसलो. सॅमसनाचे आवयशी सर्वेस्पराचो दूत तेजे लागीं येवन उलयतना सैतान येवन आयकोता. तुका आतां भुरगें ना आनी तूं वाज, पूण सर्वेस्पर तुका एक पूत दिवपाचो आसा आनी तो पूत एक नाजरायत जावन आसा. ताका सारकेंच वेगळें जिवीत जिवंक जाय. ताका व्हडतें बोल दिता जातलें. इस्रायलीचे वाटेन रावन तो तांचो न्याय करतलो. हें सगळें सांगता आसतना सैतान थिंगा आयकोतालो. इस्रायल पोरजेक तो सोडोवच्याक सर्वेस्पर एका बोलिश्ट मनशाक ह्या फामिली वरवीं तो आतां वयर काडचो आसा. हांव पळयतलो तो कितलो बोलिश्ट. हांव पळयतलो तो कितलो बोलिश्ट तें तुमी जाणो काय? पवित्र पुस्तक म्हणटा. आतां पळोवया सॅमसना विशीं. फुडारींचें पुस्तक 15 वोड 14 आमी मेळून वाजुया. 15वा आवयसवोड 14वी वोड. तो लेई पुरान येयल्या उपरांत फेलिस्किरान ताका पळोवन ताका चुनौती दिवंक लागले. तेन्ना सर्वेस्पराचो ओत्मो ताजे वयर देंवन आनी ताका बांदलेल्यो त्यो पळय दोरयो त्यो मेणा भाशेन सारक्यो पिगळोंक लागल्यो. ताजे हाती ते सगळे बंदून ते सारके मोडोन गेले. आनी तेन्ना ताका गाडवाचे त्या तोंडाचें एक नवें आड मेवलें आनी ताणें हात मुखार काडून तो घेतलो आनी तें घेवन 1000 दादल्यांक मारून उडयता.
गाडवाच्या तोंडाचें आड घेवन कितल्या जोळांक मारता तो? 1,000 लोकांक मारता. सॅमसन हें नांव फिलिस्कारांच्या देशांत सारकेंच ते भिताले. सॅमसनाचें नांव थिंगा कोण उलयत जाल्यार भियोनूच मोत्तोले, इतलो तो बोलिश्ट आसलो. सॅमसनाचो जल्म जावचे आदीं फिलिस्कारां सारके शांतीन न्हिदताले. सॅमसनाचो जल्म जाल्या उपरांत फिलिस्कारांचे जेम गेली आनी इस्रायल पोरजेची ते बरे न्हिदताले. पूण इतलो पळय बोलिश्ट आसलो तो, ह्या भाशेन जो फिलिस्कारांक नाश करता पळय ताका सैतान थिंगासोर पळयता. कसो मेळटलो म्हाका हो सॅमसन, कसो मेळटलो काय म्हाका हो सॅमसन, अशें तो विचार कोती. एके वाटेन सॅमसनाक सर्वेस्पर ताका सारको बोलिश्ट करून ताका वयर काडटालो आनी दुसरे वाटेन सैतान सॅमसनाक सकला उडोवच्याक आपल्या मनशाक तो तयार करीत आयलो. एक दीस सॅमसन तिमना वचपाक तो भायर सरलो. तिमना म्हणटा पळय तो प्रांत सारको न्हय. भावा भयणाणो सावधान. कॉलेज काबार जाल्या उपरांत, शिर्वीस काबार जाल्या उपरांत तुका जाय थंयसर तूं थिंगा भोंवनाकाय. तुका जाय पळय थिंगा वचोनाकाय. दर एकल्या मनशा बरोबर तूं वचोनाकाय. कोणाचेय सांगाता पार्कान तूं भोंव वचनाकाय. बेश्टे बायकान भोंवनाकाय. फ्रेंड म्हणून अशें तूं बेश्टे थिंगासोर भोंव वचनाकाय. त्या दिसांनी पळय सॅमसन सारको बोलिश्ट जावन तो आसलोलो. सर्वेस्पराच्या ओतम्यानूच ताका सारकें तें बळ दिल्लें. ताका वयर काडटा पळय त्या वेळाचेर तिमना म्हणटा पळय त्या प्रांतांत तो वयतालो. तिमनाचो मार्ग बरो मार्ग न्हय. कशें आमी जाणो? तुमकां उगडास आसा काय? आतां आमी पळोवया. उत्पत्ती आवयस्पर 30 आनी 8 आनी 14वी वोड. तेन्ना तें चिंतलें तो शेला आतां व्हडलो जाला पूण हांव तरी आनी हांव ताची बायल जावंक ना आनी हांव अजून पसून विधवा आसा. विधवेचे तो आंगोस्तर काडटा आनी आपल्याक ती कुकरान धांपता. आनी एने म्हणटा पळय त्या दाराचेर ते तिमनाचे वाटेर आसा पळय थंयसर थिंगा वचोन ती बसली आनी जुदेवान ताका सजमली ती एक नायकीन म्हूण. तियेन आपल्याचें तोंड लिपयलेलें ते आपल्या वाटेंतल्यान तो ताजे लागीं गेलो आनी जुडान ताका म्हणलें हांव तुजे भितर येवंक सोदता. तियेचे सांगाता पातोक कोत्ता. खंयच्या मार्गार आसली? तिमनाचो मार्ग. आनी तिमनाचे मार्गान कोण आसता पळय तुमी जाणो? नायकिणी थिंगा आसतात. आमचे मदें कोण आसा काय अशें? नायकिणीशी वयतात, कूड विकतात पळय तसले ते गळींनी थिंगा वयतात. बेबदे आनी हेडटात पळय ते. पातकी आसात पळय ते तरणाटे, पातोक आसा पळय तसले सुवातेंचेर थिंगासोर जायती सोमदी मेवता थंयसर. तुजे कुडीच्यो वंदोण्यो पुऱ्यो करपाक तुका बरे आसा पळय ते अपार्टमेंट, तुका बरे आसा पळय तसले सुवात्यो, तुका जाणाय पळय थंयचो रूम तो, तूं जाणाय पळय खंयचें घर तें, तूं जाणाय खंयची ती बरी एरिया. तुजे शिर्वेचेर आनी तुजे दोंद्यार पळय थंयसर तसल्यो तूं सोदताय जाल्यार चोत्राय दर ताच्या फाटल्यान एक घडणी घडपाची आसा. आयज जें तूं विचून काडटाय, कुशीन काडटाय, तूं आशा दवरताय, तुजी ती शिर्वीस जायत, तुजें तें कॉलेज जायत वा तुजें तें घर जायत, तुजो तो वेपार जायत, तूं जितून वयता पळय ती ट्रेन जावत, बस जायत वा तुजी तें मोटोर जायत. तुजी पळय पातकाच्यो वंदोण्यो पुऱ्यो करपाक जे मार्ग तुवें वेचून काडलाय त्या मार्गार मुखार कसली तरी घडणी लिपोवन आसा. वो विशय इतलो व्हडलो पळय तो सॅमसन ताका कळोंक ना आनी तिमनेचे वाटेक त्या वाटेन वचपाची ताका एकूय कारण ना. थिंगा पातकी कर्तुत्वां जातात तसली सुवात. आयज आमचे मदें कोण आसा काय? अपवित्र घडण्यो घडटा पळय तसल्या सुवातेंचेर वयतात. असल्या प्रांतांनी असलीं मनशां रावता पळय त्या सुवातेर वयतात. असल्या लोकां मदें आमचे मदें तांचे बरोबर कोण सोयरीगत दोत्ता काय? पवित्र पुस्तक म्हणटा वायट इश्टागत बरी आसा पळय ती काबार करून उडयता. तूं एक बरो दादलो आनी बायल पूण तुजी ती इश्टागत बरी ना जाय जाल्यार तूं एक बरो दादलो वो बायल जायत पूण तुजे सांगातान ते पार्टनर आसा पळय ते सारके ना जाल्यार तूं एक बरो दादलो आनी बायल जाता पूण तुंगासोर ती काम करता ते सुवातेर सारके ना ते मनीस. कोडेक तुजे टीम लिडर, तुजो बॉस वा तो मॅनेजर जायत, ते सारके ना जावन तुजें जिवीत आवगडाक सापडोंक जाता. सॅमसन एकदम बोलिश आसा. सर्वेस्परान ताजे विशीं एकदम बरी येवजण मांडून दवरलेली आसा. ताका एक नाझरायट केला. ताज्या आवय बापायक ताणें एक गिफ्ट कशें दिल्लें तें सैतानान पळयलें.
कितलो बोलवोन जावन तो येतलो. आज्याच विरोध एक अस्तोरेक हाडटलो, एक चेडवाक हांव घेवन येतलो. सॅमसन जिखतलो वो ते चेडून जिखतलें. आतां आमी तें पळोवया. एके वाटेन सोर्वेस्पोर सॅमसनाक बळीश करीत आसा, दुसरे वाटेन सैतान एका चेडवाकूय तयार करीत आसा. सारको तो बोलीश आसा आनी तोंडे पिरायेन सॅमसन सारको मुखार सोदतालो. सैतान एक चेडवाक हाडल्या उपरांत सॅमसनान कितें करूंक जाय तुमी जाणाव? हे चेडवा बरोबर म्हणजे कसलें काम? हे चेडवाक हांव कित्याक पळोवंक? हे चेडवा बरोबर ओळख कित्याक करूंक? हे चेडवा सांगता हांव कित्याक उलोवंक? हांव कोण? हांव एक ओत्मीक. सोर्वेस्पोराच्या कामा पासत म्हाका तो उपयोग करपा आसा. म्हाका वेगसून काडलेलो आसा. जल्मांतल्यान म्हाका एक नाजरायत कसो केला. ह्या चेडवा बरोबर कसली म्हाजी सोयरी गोत? ह्या चेडवा बरोबर म्हजी कसली इश्टागोत? ह्या चेडवा बरोबर कित्याक हांवें ओळख करची? अशें थोडें तर ताणें म्हणलें जाल्यार बरें जावपाचें. कोण जाणा कितें जालें? तिमना वयता पळय त्या वाटेर तें चेडून दिश्टी पडलें. त्या चेडवाक पळयताच तो पडलो अशें म्हणटात. ताका कितें म्हणटात तुमी जाणाव? लव एट. तुमी म्हटलें तें. हांव जाणा तुमी तिंगा म्हटलां म्हणून. लव एट फर्स्ट सायट न्हू. पयल्याच नदरेन तो मोगान पडलो. वय पडलोच तो. एके वाटेन सोर्वेस्पोर सॅमसनाक सारको बळीश करीत आसा, दुसरे वाटेन सैतान एका चेडवाक तो हाडटा आनी सॅमसना मुखार दवरता. आनी सॅमसन ताणें 1000 दादल्यांक काबार केले, पूण एका चेडवा वाटेंतल्यान एका नदरेक आपल्या ताणें परतूंक ना. सांपडलो. तो सांपडलो. फुडाऱ्यांचें पुस्तक 14 कितें बरयलां तिका जाणान? सॅमसन तिमनाचे वाटेर गेलो, एके अस्तोरेक पळयलो, एका चेडवाक ताणें थिंगासर पळयलें. 15 पयले वडीन थिंगा कितें बरयलां तुमी जाणाव? सॅमसन वय कितें बरयलां आतां आमी वाजोवया. 14 पयले वडीन एका चेडवाक पळयता. 15 पयली वड कितें बरयलां? आपले पत्नीक पळोवपाक तो गेलो. हाचे उपरांत थोड्या काळांत गोवांचे लुवणे सोमेर सॅमसन बोकडेक घेवन आपले पत्नीक मेळोंक गेलो. 14 ते एका चेडवाक पळयलो. आतां 15 वडीन तिका कितें जालें तें? मोग जालो. आतां लग्न जालें. लग्न जालें. आतां लग्न जाल्या उपरांत तेका आतां पळोवंक गेला. मोग. 14 मोग. 15 थिंगा लग्न. लग्न जालें. आनी ह्या मोदें जोगणीय जालीं. मोगाचें लग्न तें मोडलें. दोगांयचो सेपरेट जालीं. तीं आतां कुशीन आसा. 14 पयले वडींत आमी पळयता तो तिमना वयता आनी एका चेडवाक तो देखता. 15 पयले वडीन तें चेडूं आतां ताजी पोतीन जाली. आतां आपले तो पत्नीक पळोवंक गेला. आतां आमी पळोवया दुसरी वड. आनी ताच्या सासूपायन म्हणलें, म्हाका खबर आसली तूं तेका सारकीच मानवना म्हणटोच हांवें तिका दुसऱ्या सांगाताक लग्न केली. पूण ताजी धाकटी भयण ताजे वयन सोबीत न्हू आं. ताचे बोलदेक ताजेच लागीं लग्न जा. तें पयलें काजार काबार जालें. तें आतां डायवर्स पासून जालें. मोग करून लग्न जालो. त्या चेडवान ताका सोडलें. तिच्या बापायन ताजें काजार आनी कोणाशीं केलें. असलीं कोण आसा काय? मोग 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 उडयो मारतात असलीं चेडे आनी चेडवां. सुत्राय दोरात. तें एक ट्रॅप. कसो एक बोलीश मनशाक सैतानान ताका ट्रॅपान घालो तुमी जाणाव? एके सोबीत चेडवाक हाडून ताजी थिंगा वळख केली. त्या वेळार सावन सॅमसन आपल्याची वाट चुकता. सोर्वेस्पोराक विसरता. ताजे सोर्वेस्पोराची येवजण आसली ती विसरता. सोर्वेस्पोराचे उद्देश तो विसरलो. सोर्वेस्पोराची इच्छा पासून विसरलो. त्या चेडवा फाटल्यान सारको पिसो जालो. त्या चेडवाच्या मोगान पडलो अशें म्हणटा. उपरांत ताणें लग्न केलें. आतां मोग केला आनी मागीर काजारी जालो. तें लव्ह मॅरेज सक्सेसफूल जावंक जाय न्हू. खूंय आतां सक्सेसफूल जाला. एकाच वावरान काबार. तुमच्या मदें कोण तूं चिंता? हांव ज्या चेड्याशी मोग करता पळय तो एकदम बरो, काय बरो तो. इतलेंच तें काजार जाल्या उपरांत तो राकोस तो, सारको सैतान तो, ह्या भाशेन तूं उलयताय. असलीं गितां गावची पडटलीं. लव्ह मॅरेज मागीर थिंगासर काबार जालें. तेन्ना तेजें लग्न मोडल्या उपरांत जे कोणाचो ताणें मोग केलो पळय ताणें दुसरे बरोबर लग्न जालो. सॅमसनाक कितें जालें? तो पिसो जालो. इतलो बोलीश तो पिसो जालो. ताजे जिवितांत आतां कांयच ना. 16 वड 1. तेन्ना सॅमसन गाजा गेलो आनी थंय एक नायकेणीक ताका पळोवन तो तेशीं गेलो. तें एक बोनकूण.
एक पावटी पळय सोयतानान चेडून दाखयलें त्या तेपेसान मागीर तो चेडवांच पळयता. 14 वर पयली वोट चेडवाक पळयता. 15 पयली वोट त्या चेडवा लागीं लग्न जाता आनी मागीर तो ताका पळोवंक येता. तें लग्न आतां मोडल्या उपरांत 16 वर आनी पयली वोट एके नायकिणीक तो पळयता. तो येशी वयता. आतां सॅमसना असल्या मनशाक एका नायकिणी वचपाची गरज काय? भावा भयणानो, सर्वेस्पराची वळखीची तुमची थारोवण जाल्या. तुमी उदकाचो स्नान घेतला. फकत तुजो घोव आनी फकत तुजी बायल. दुसऱ्या वस्तुरे विशीं, दुसऱ्या दादल्या विशीं चिंतपूच म्हणल्यार तसल्या मनशाचें तुजें मन लावप, तसल्या मनशाक मेळपाचे तुवें प्रयत्न करप, तसल्या मनशाक लागीं वचप, त्या मनशा सांगाता तुजी कूड दिवप. हांव तुमकां विचारता, हें विटावे न्हय? हें पाड काम न्हय? हें ओत्मीक जिवितान सारकें नाटकाचें काम सॅमसनाच्या जिवितान अशेंच घडलें. एके वाटेन सोर्वेस्पोर सॅमसनाक सारको बोडीश तो करीत आसलो आनी दुसऱ्या वाटेन सैतान थिंगा सॅमसनाक सकला उडोवच्याक तो कितें करता? एके वस्तोरेक ताच्या मुखार हाडटा. घोडेक आयज तुज्या ह्या जिवितान भावा तूं बरे भाशेन शिंकतालो थिंगा म्हज्या मोगाचे भयणी, तूं बरे भाशेन शिंकताली. बरे भाशेन शिंकतना पळय त्या चेड्याचे पळय ओळख जावचे पयलीं भावा भयणानो तुजी फामील सारकी बरी आनी खुशालबीत आसली. उमक्या मनशाची ओळख जावच्या आदीं त्या मनशाची ओळख जाल्या उपरांत तुमची फामील सारकी बिगडली. त्या चेड्याची ओळख जाली, त्या चेडवाची ओळख जाली. तुजी आतां शिकप सगळें नाश जालें. कामाच्या सुवातेर तुका एक बरें नांव तुवें जोडलें, पूण त्याच परेन तेका चेडवाच्या चक्करान तूं पडलोय. शिर्वीस तुवें सोडली, आपल्याक जाय थिंगासर तूं भोंवताय. आतां शिर्वीसूय ना आनी आयज तूं खंयच ना. ताचें कारण तूं जाणा काय? ही सैतानाची चाल. तुजी उदरगत जावपाक सैतानाक नाका. तुजी वाड जावची सैतानाक नाका. तुजे फामील सांगता तो खुश राव, सैतानाक तें नाका. मोग मोयपासान आनी कुरपान तें तुजें जिवीत सैतानाक तें आवडना. ताका लागून सैतान कितें करता तुमी जाणाय? तुका खंय ताणें दामूंक जावं, तुका खंय ताका उडोवंक जावं, तें तुका उडोवच्याक तसले भाशेची मनशां तसल्या सुवातेंचेर तो उबो करता. आनी उपरांत सॅमसन फिलिस्कारांनी ताका बांदून दवरलो आनी सैतानान ते कोणाक उपयोग केलो जाणाय? एके नायकिणीक. शेवटाक सॅमसन असलो बोलीस मनीस एके नायकिणीचो तो गुलाम जालो. बापा तूं व्हड आनी महान. बापा तूं सोड पदवेदार. बापा आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक तूं उबी कर. चोखला पडलो पळय तो सॅमसन, एके मागणे वरवीं तूं ताका पोत्तून उखलताय. सैतानान चिंतलें हांवें ताका सोकला उडयलो, तुज्यान ताका परतून उबाय करूंक जाता. हें सोत्तो विसरलो. जे कोणाक हांवें पळोवंक जाय तांकांच पळयतलो. जे कोणाक हांवें देखूंक जाय तांकांच हांव देखतलो. जरी हें सोत सॅमसन जाणा आसलो तर कितलें बरें जावपाचें. आमचें सोकला पडपाचें कारण जावन आमचे इच्छेचेर आमचो कंट्रोल ना. कंट्रोल ना पळय तसलें आशाचें कारण सॅमसन पडलो. जे कोणाक सारकें नितोळ केला आनी तांकां पवित केला ती सुभागी. आशिर्वादाचें जिवीत आमी जिवचें म्हणून तूं आमकां आदार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.